की मोपा एअरपोर्टार खंय तरी फॉर्म्युला 4 रेस जावपाची आहा. तुमचो कितें व्यू आहा हाच्या बद्दल? फॉर्म्युला 4 रेसींग जे आहा कार रेसींग ह्या मोपा जाता म्हूण डिक्लेअर केल्लें आहा. म्हाजें इतलेंच आव्हान गोंयान हे जे प्रोजेक्ट आहा 2 दिसाचे 3 दिसाचे व्हडले गोंय आयले म्हूण म्हाका कांय व्हडलेशें प्रॉब्लम ना. ट्युरिजम आमकां येवपाक जाय आनी गोंयांत हें वयर सरपाक जाय, रिचेस्ट ट्युरिस्ट पावपाक जाय. पण हें जें घेतना रेसींग आनी तुजें फॉर्म्युला 4 रेसींग कार्स हें लोकांक कॉन्फिडन्सान पयलीं घेवपाक जाय अख्ख्या मतदारसंघाक की बाबा हो करपाचो काय ना, केल्यार कोणाक कितें जातलें, कोणाक कितें लुकसाण जातलें हें सगळें हेजी स्टडी करून हो करपाक जाय. म्हाका दिसता अजून पासून ते प्रायवेट पार्टी धरात नाल्यार गव्हर्मेंट धरात नाल्यार कोणें अजून कॉन्फिडन्सान कोणाक घेवना. दुसरें म्हाका मॅसेज दिवपाक जाय की हे हाडून कोणाक फायदो आहा. पंचायतीक कितें मेळटा या ज्यो पंचायती आसात 8 पंचायती थंय तांकां कितें रिन्यू इन्कम कितें मेळटलो, रेवन्यू तांकां कितें मेळटलो हें पयलीं डिक्लेअर आनी ह्या लोकांक कॉन्फिडन्सान कशें उडी घालतात काय म्हणून हें येतलें तें येतलें आनी मागीर बाबू आमकां हांगा गोंय हें पिसफूल चलता म्हूण दाखोवपाक जाय सारकें, कसलीच ना भानगडी. आनी कसले प्रोजेक्ट आयल्यार ते सुद्दां पिसफूल जावपाक जाय, कोणाचें ऑब्जेक्शन ना. कारण आमी एअरपोर्ट हाडून आमी फसल्यात. एअरपोर्ट हाडून आमी येदो व्हडलो प्रोजेक्ट काडलो, 1 कोटी जमीन एक्वायर केली आनी आमकां कांयच तेजी हें मेळूना, मॅसेज मेळूना की तेजे भितरल्यान आमकां कितें फायदो जातलो आनी कितें जातलो एग्रीमेंट सारको ना. आज टॅक्सीवाले आराड मारतात लोकांक जॉब ना म्हणून. आमी ह्या जॉबा खातीर हें केल्लें कारण कितें तरी दारगळ जावचें, पेडणें जावचें हें अशें की देवाचे दयेन आमचे भुरगे फाल्यां कामां लागतले, पोटाक लागतले, हर एक घरांतलो. आज ते सगळे रस्ते कांयच ना. म्हणून हेजेर आमकां एक बरो चीफ मिनिस्टर मेळ्ळा बहुजन समाजाचो आनी बरें विचार करपी गोंयचे बद्दल ताणें हेजेर विचार करचो सारको असलें कितें हाडटना आनी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन फुडें वयचें नाल्यार हेजेरय आवाज मागीर जातलो. बाबू खंय तरी हो सिमिलर प्रोजेक्ट मुरगांव हांगासर लोकांनी अपोज केल्लो आनी तो खंय तरी सरकारान रद्द केल्लो. आतां पेडणे अशीच खंय तरी सिमिलर सिच्युएशन म्हणून हांव लोकांक आतां सुचना करता, एका आमच्या गव्हर्मेंटाक सुचना करता हेजेर पयलीं लोकांक कॉन्फिडन्सान घ्या मतदारसंघाचें असलें कितें घालनाका. कारण एक येदो व्हडलो एअरपोर्ट प्रोजेक्ट घेवन आमी फसलेले आहात आनी लोक जावळलेले आहात. लोक कितें करीत तें सांगपा येना ताजेर. म्हणून आमकां हेजे बद्दल लोकांक कितें फायदो मेळटलो तशेंच लोकांक फायदो आनी पंचायतीक कितें फायदो मेळटलो, लोकांक रोजगार कसो मेळटलो हेजे भितरल्यान. तांकां 2-3 दीस सुद्दां हें जालो जाल्यार आमकां ट्युरिजमा खातीर हें जाय, ट्युरिजम आयिल्लो जाय, रिचेस्ट ट्युरिजम हांगा पावपाक जाय आनी तेजे वयल्यान आमच्या लोकांकूय लाभ मेळपाक, लोकांकूय कितें तरी कामाचो फायदो मेळपाक जाय. अशें कितें आहा जाल्यार तेणें दाखयचें आनी मागीर हो डिक्लेअर करचो म्हणून डिक्लेअर करचो न्ही अशें म्हाजें रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटाक. म्हणल्यार बाबू जर सरकारान आपलो प्लॅन दाखयता जाल्यार तुमचो फूल सपोर्ट आहा सरकाराक हे प्रोजेक्टा खातीर? हांवें सांगलां न्ही हे 3-4 गोश्टी आहा ती ताणें कॉन्फिडन्सान घेवपाचें आनी मागीर डिक्लेअर करचो. लोकांक दुखून न्ही, कारण आज पेडणेचे लोक दुखवलेले आहात. एअरपोर्ट येवन तेंच्यांनी पळयलां कितें जाता तें आनी दुसरी येदी व्हडली जमीन थंय कसले कसले प्रोजेक्ट येत कितें जायत कांय सांगपा जायना. हे लोकांक खूब त्रासदायक आहा. म्हणून लोक रस्त्यार येवचे पयलीं हें लोकांक कॉन्फिडन्स घेवपाची गरज आहा. गोंयभर आख्खे लोक रस्त्यार येवपा लागले कसले कसले भानगडी येवन, कसले कसले प्रोजेक्ट येवन. हेजेर लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन विस्वासान घेवन समज हें केलें जाल्यार म्हाका दिसता सगळें पिसफूल जातलें आनी हेजे भितर फूल नॉलेज आसलेलो आमचो चीफ मिनिस्टर आहा ताणें कॉन्फिडन्सान घेवपाचें. लोक कितें सांगता, कोणी कितें सांगता पॉलिटिकल म्हूण आयकचें न्ही, कळ्ळें तुका. तेज्यान त्रासान पडटलो, बरो मनीस आमचो भायर पडटलो, अशें जावपा जायना.